पणजे पाट्यार मिनी बूक फेस्टिवल नावान पुस्तकाचें प्रदर्शन भरलां। ह्या प्रदर्शनाचे मंत्री गावडे हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें। आपूण राजकारणांत आयिल्लो तेन्ना कांय काळा खातीर निराश आशिल्लो, मात वेगवेगळ्या पुस्तकांचें वाचन करून हांव निर्शेवणेंतल्यान भायर सरलो म्हूण मंत्री गावडे ह्या वेळार उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हणजे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाच्या वतीन आमची सेंट्रल लायब्ररी आज बूक प्रदर्शन घातिल्लें आसा आनी वट्ट जवळ जवळ 48 बूक सेलर्स किंवा प्रकाशक त्यांच्यानी आपल्या एक्झिबिशना भितर सहभाग घेतलो आसा अक्रॉस द कंट्री। आणि अशाच अनुषंगान हो एक अत्यंत महत्वाचो उपक्रम आज म्हज्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय लोकां खातीर विविध तरेची पुस्तकां एकाच फ्लोराचेर तांकां पळोवपाक मेळटली, तांकां परचेस करपाक मेळटली, गिन्याना भितर भर घालपाक मेळटली आनी जें कितें ना ती पुस्तकां आमकां ह्या माध्यमांतल्यान मेळोवपाक शकता। हांव सदांच म्हणटा की आयुश्यान पुस्तकां ही आमकां एक दिशा दाखयता आनी जगाचो प्रवास करपा खातीर किंवा जगान भितर खंय जर वतलो जाल्यार तो विविध लेखकांनी आपलो जो अनुभव जो त्या पुस्तकांनी व्यक्त केल्लो आसा तो आमच्या खातीर खूब एक प्रेरणादायी जावपाक शकता, आमच्या जिवनाक एक वेगळी कलाटणी जावपाक शकता। आणि म्हणूनच पुस्तकां वाचन आनी वाचन जर सुटलें किंवा वचन जर तुटलें जाल्यार मनशाचे बॅलन्स जो आसा तो बिगडपाक शकता। म्हणून वाचन आणि वचन हे दोन्ही गोष्टी कडेन निगडीत तातूंतल्यान जर आमकां कितें ज्ञान जर मेळपाक जर शकता जाल्यार तें पुस्तक मेळपाक शकता। आणि पुस्तकांतल्यान अश्यो बऱ्योचश्यो प्रेरणादायी अश्यो गोष्टी आज बरेचशा लेखकांनी मांडिल्ल्यो आसात। आणि हांव तुमकां म्हजेंच जर उदाहरण जर हांव तुमकां घेवपाक जर हांव सदांच व्यक्त करता, पुस्तकांची शब्दांतल्यान प्रेरणा घेवनूच आज हांव आमदार जाल्लो आहा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन हेजें पुस्तक वाचले नंतर, कारण म्हजें राजकीय कारकीर्द ही बरीचशी संघर्षमय राजकीय कारकीर्द आसा, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा। आनी ताजो पुस्तक वाचून कितें करपाक शकता हेजें ज्वलंत मुर्तिमंत उदाहरण जर कितें आहा तर हांव म्हजें दिवपाक शकता। आनी म्हणूनच हांव अर्ज करतलो, अपील करतलो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या शालेय विद्यार्थ्यांक हेच तें वय आसा जे ज्ञान जर तुमकां जर संपादन जर करपाक जर जाय, मुखावले 10 वर्सांनी तुमकां जी नॉलेज त्या गतीन मेळपाची तुमी आतां जर सुरू जर केलें जाल्यार 10 वर्सां मुखार मेळणारें नॉलेज तुमकां आतां प्राप्त जावपाक शकता। पण हांव म्हणिल्लें आसा न्ही, आज हांव पॉलिटिशियन जर जालो जाल्यार निराशेच्या चिंतेच्या खाईत हांव आशिल्लो, पूण पुस्तकां वाचूनच त्या निराशेची खाई हांवें पयस करून आज हांव ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पाविल्लो आसा। केन्ना केन्ना अशें जाता, अशें ह्या संवसारांत भितर बरेचशे लोक आसात ही पुस्तक वाचले बद्दल तांकां न्हीद येना, तांचे बॉडीची रिलॅक्स जे मेळटा म्हणजे तसो मनीस तो कसो घेता ताजेर आसा। सबकॉन्शियस मायंड जें आसा ताका नवचेतना मन आमी जें म्हणटा, तें नवचेतना मन जर आमी वेवस्थीत सांबाळून आनी ताचेर सामको डीप जर आमी विचार जर केलो, डेफिनेटली वी आर गोईंग टू गेट द 100% बेनिफीट आउट ऑफ इट। आणि म्हणूनच हांव म्हणटा वाचात आनी म्हणटलो वाचाल तर वाचाल, होच म्हजो शेवटचो संदेश।